आणि जसं आम्ही घेवपाक गेले तो म्हटल्यार पेंट। सध्या पावली बाजारात दोडा मार्गार सारकी। हाय सो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरे आसतले आनी सगळी बरे आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। सो काल तर म्हजो व्हिडिओ येवंक ना, फायनली आयज व्हिडिओ करता। एक्चुअली काल म्हजो व्हिडिओ येवंक नासलो, मेन म्हटल्यार न्हय भरपूर अशें बिजी वयता सध्या। आणि तुमकां तर खबरूच आसतलें आता शिफ्टिंग जशी लागीं येता तशें कितलेशें काम वाडटा। आणि बॅकग्राउंड सुद्धा माझं अवॉइड करा, कारण आता शिफ्टिंग चालू जाता तेका लागून सामान उथल पुथल सगळ्याकडे पडलेले आसा। ते सध्या पळोवन नजो म्हटल्यार एकदम अशें सारकें सॅड जालें न्हय का सामानूय सारकें सॅड जातलें। आणि काल व्हिडिओ करूंक ना, कारण मेन म्हटल्यार म्हाका सामानूय हाडपाक खंय खंय वचपाचें आसलें, तेका लागून व्हिडिओ करा आणि सामान हाडा हे सगळें पॉसिबल जायना। आणि घराकडे सध्या पेंटिंग चालू आसा, 4-5 दीस जाले पेंटिंग चालू आसा। ओवरऑल सगळें पेंटिंग आता कंप्लीट जाल्लें आसा। धाकटीशी झलक तुमकां हांव फुडें दाखयतलें। आणि दनपारची 11 कितें तरी जाल्या आणि आता खंय तरी हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता। एक्चुअली सकाळच्यान हांव ट्राय करता की व्हिडिओ करतले, बट कामाच्या हितून ना व्हिडिओ करपाक कशेंच जायना, कारण पेंटिंगय चालू आसा, मागीर नळाचें काम चालू आसा, म्हटल्यार प्लंबराचें काम चालू आसा। तेका लागून सगळी गडबड मिक्स म्हणटात तशें। आणि तेज्या भायर म्हाका आतां संजुगेर सुद्दां वचोंक जाय, कारण आयज तेंचो म्हाळ आसा। सो म्हाका आईन आफयल्लें आणि बेगिनात एक्चुअली आफयल्लें, बट घराकडे काम चालू असल्या कारणान बेगिना वचप तर पॉसिबल जायना। सो आता हांव 12:30 अशें वयतलें। सो धाकटीशी झलक तुमकां दाखयतलें घराचें काम कशें कितें चालू आसा। आणि तेज्या मागीर रेडी जातलें आणि संजुगेर वयतलें। ऑर्डरीचें थोडेशें काम आसा, ते ऑर्डर बीन घेवनूच वयतलें वयताना अशें प्लॅनिंग आसा। पावसानूय काळोख केल्लो आसा, वयताना पावस मात गावोंक जायना। सो कळ्ळी आसतली ज्या हिसपान हांव उलयता त्या हिसपान गडबड म्हाजी कळ्ळी आसतली, धांवपळ कळ्ळी आसतली तुमकां। आणि तेज्या भायर म्हणटा तशें आयज पेंटिंगेचें काम क्लियर जातलें, म्हटल्यार काबार जातलें। भायलो मागीर फकत उरतलो, घरातलो सगळो जाल्लो आसा। आणि आता उरला मेन म्हटल्यार मेजर अशें काम ते लायटीचें। सो ते बीन 2-3 दिसांनी स्टार्ट जातले। जितले बेगीन जाता तितले बेगीन काम करून आमी ह्याच म्हयन्यान म्हटल्यार शिफ्ट जावंक सोदता। प्लॅन कसो कितें आहा तो तुमकां कळटलो। सो कळ्ळें आसतलें। सो तुमकां वेदर बीन दाखयता, वेदर पळया कशें आहा तें। संजुगेर वचून येता म्हणसर पावस गावोंक जायना, एटलिस्ट वयता म्हणसर पावस गावोंक जायना अशें हें आसा। तर चला वेदर बीन दाखयता, धाकटीशी घरा कडली झलक दाखयता। म्युजीक चालू आसतली चड करून, तेका लागून वॉयस ओवरूच करतलें। म्हटल्यार एक काका आसा तो म्युजीक लायता आनी काम करता, तेका लागून मागीर म्युजीक लायली काय आमकां प्रॉब्लम जाता न्हय। सो ती झलक दाखयता, ती झलक तुमी पळयता म्हणसर हांव रेडी जाता फटाफट। टायम ऑलरेडी जायत येयलो तेका लागून, ओके। आणि मागीर मेळटा तुमकां। सो त्या म्हणसर तुमी वेदर पळया आनी घराचें काम कशें कितें चालू आसा तें पळोवन घेया। वारो मारपाक लागलो आता सध्या, वारो सुटला सामको हलकोसो। आणि हे पळयात हे आयचे वेदर आसा, पावसान काळोख केला सकाळच्यान, पळोवंक शकता तुम्ही। सो संजुगेर वचोन येता म्हणसर मातसो पावस ना येयल्या पुरो बेजार येता, मागीर रेनकोट बीन घालूंक। आणि त्याच बरोबर आता तुमकां घरा कडेन व्हरता आणि घरा कडेन कशें कितें काम चालू आसा ना तें दाखयता। म्हटल्यार नळाचें काम चालू आसा आणि प्लस कलराचे, ओके। सो ते तुम्ही आता फुडें एन्जॉय करा। पळयात चालू आसा का, सो ते तुम्ही आता एन्जॉय करा। सो गाइज चला तर आता तुमकां घरा कडेन घेवन वयता आणि प्लस घरान काम कशें कितें जाल्लें आसा तें दाखयता। सगळ्यात पयलीं हांगसर हांव वॉयस ओवर करता, कारण ऑलरेडी सांगला म्युजीक चालू आसा तेका लागून। तर दोनाय कडेन काम चालू आसा, घरान पेंटिंगेचें काम चालू आसा आणि सायड बाय सायड भायर पायपलायन बीन घालप चालू आसा। अशे तरेन भायरसून दिसता, पळोवंक शकता तुमी। तेच बरोबर म्हणटा तशें घरान ओवरऑल कलर जाल्लो आसा। सो कशें कितें आसा मुद्दाम कमेंट करून सांगाता। सो गॅलरीन तर अशे तरेन कलर जाल्लो आसा। आणि तेच बरोबर थोडे फारशे भितरले तुमकां घरान कशें कितें जालां तें दाखयता। धाकटीशी एक क्लिप म्हणटा तशी। अजून कंप्लिटली काम जावंक ना, आसा अजून भरपूरशें काम, बट कलराचें अशे तरेन थोडे फारशें काम जाल्लें आसा, पळोवपाक शकता हांगसर तुमी। आणि किचनान बीन भरपूर मॅस आसा, कारण करूंक जाय तें सद्या पेंटिंगेचें काम चालू आसा तेका लागून मॅस आसा सामकें। आणि मिक्स म्हणटा तशी सगळीं कामां न्हय।
सो अशा तरेन दिसता भितरसून पळोवंक शकता तुमी. कशें आसा मुद्दाम कमेंट करून सांगा. म्हटल्यार नाही धाकटे अशें आसा बट म्हाजें ड्रीम होम आसा हे हांवें बऱ्या तरेन प्लॅन केल्लें आसा. कलर सुद्दां सिलेक्ट करतना बऱ्या तरेन अशे कलर केल्ले आसा. म्हटल्यार म्हाका चड डार्क अशें नाका, लायट कलर लायक भरपूर म्हणटात तशें. आनी अशा तरेन हांवें म्हणटा तशें म्हाज्या घरान कलर भरलेले आसा. म्हणजे म्हज्या एक लायफान व्हडलो एक हो मुमेंट आसा जो तुमचे बरोबर हांव शेअर करता. कारण तुकाय खबर आसतलें घर प्लॅन करप म्हटल्यार कितली व्हडली गजाल, बरोबर न्हय. आनी स्पेशली म्हाका लागून तर खुबूच व्हडलें म्हणटा तशें. कारण खुबश्यो गोश्टी बॅक कॅमेरा मॅनेज करचे पडटा आनी आय होप हांव बऱ्या तरेन मॅनेज करता, म्हाका तर अशें दिसता. सो अशा तरेन आसा. ओवरऑल सारकें अजून जावंक ना, कंप्लीट जालें काय तुमकां सारकें मागीर कळटलें. आनी हे पळय काका हांगसर कलर करतालो. सो म्हटलें त्या काकाची व्हिडिओ घेवया, मागीर उरता व्हिडिओन मेमरी म्हणून हे काका आमगेर काम करपाक आसलें म्हणून. सो अशे तरेन हांगसर डिटेल्सान आतां काम चालू आसा आनी थोडेशें उरलां ते थोड्या दिसांनी कंप्लीट जातले डिटेल्सान म्हणटा तशें. सो कशें आसा हें मुद्दाम कमेंट करून म्हाका सांगात. सो गायज हांगसर न्हय सद्या हांव जाता रेडी आनी भायर न्हय बारीक बारीक असो पावस शिवारता आनी बॅकग्रावंड म्हाजो अवॉयड करा, कारण थोडे सामान आमी पॅकिंग करता तेका लागून सगळी कडेन पडलेले आसा. आनी त्याच बरोबर हांगसर सद्या म्हाजी गडबड चालू आसा, कारण म्हाका बॉक्स बीन घेवन वचूंक जाय संजया कडेन, कारण ऑर्डर पॅक करूंक जाय तेका सांजची. सो कळना कशें कितें वचो की नाका अशेंय जाला एक टायम, कारण घरा कडेन काम चालू आसा थंयूय वयचें पडटा तेका लागून. बट आईन इतले स्पेशली आपयला ना म्हणपाकय बरें जायना न्हय. सो तेका लागून गडबड जाली आनी टायम सांगपाक गेल्यार न्हय 12 जाय दिली, 12 न्हय 12:20 समथींग कितें तरी जाल्या आनी 12:30चो टायम दिला. म्हटल्यार काका व्हरतलो म्हाका. सो कळना म्हाका. आनी हो ड्रेस घातला सद्या हांवें सिंपल असो, माळाक वयता न्हय तेका लागून सिंपल. सो तरी वाट मातसो असो जाय आसता न्हय बरो, तेका लागून हो ड्रेस घातला. होय बीन ड्रेस म्हाका हात्यानूच दिल्लो चवथी कडेन, बरो टायम जालो. सो अशें आसा. सो पळोवया आतां. चला फटाफट रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां. सो कितें कितें व्हरोंक जाय पळयात, म्हाका दाखयता तुमकां एक धाकटीशी झलक म्हणटा तशी. हांगसर हांवें काडून दवरला. मसालो व्हरपाक जाय, हे बॉक्स व्हरपाक जाय, तेच्या मागीर हे बॉक्स आसा, परत हे बॅग आसा. कितें अशें पॅकिंग करूंक कळना म्हाका. वॉच बी घालूंक ना. फटाफट साद्या पद्दतीन अशें रेडी जाता, सिंपल म्हणटा तशें. केस मातशें हे करता आनी वॉच बीन घालता आनी इतलेंच रेडी जाता. लिपस्टीक बीन पळोवया लायली जाल्यार मातसो असो पावडर इतलेंच. सो रेडी जाता फटाफट आनी वयताना मेळटा तुमकां. घरा कडेन मातसो एक लक्ष मारून वचूंक जाय म्हाका, कारण काका बीन आतां वयतले, पेंटींग काबार जाल्लें आसा तेका लागून. ओके सो चला रेडी जाता फटाफट आनी मेळटा. आनी कमेंट करून सांगा कलर बीन कशें कितें आसलें तें. ओके झलक तर तुमी पयलींच आसतली. सो कमेंट करून सांगा म्हाका तुमकां आवडलें की ना तें. ओके तर चला. पावसाक न्हय कळ्ळें दिसता हांव वचपाचें आहा म्हणून, कारण न्हय कडक अशें वत येयलें, म्हटल्यार दमट अशें आसा पूण वत आसा. सो जालें हांव रेडी. आतां आमी या म्हणटा तशी. सो गायज हांव न्हय ऑलमोस्ट म्हणटा तशें रेडी जालें आनी पावसानूय काळोख केल्लो आसा. थोडे फारशे रेडी जाले, व्हडलेशें रेडी जावंक ना. आनी तेच बरोबर हे पळयात ऑर्डरीचें सामानूय घेतलेलें आसा, थंय वचून हांव पॅक बीन करतलें. सो अशे तरेन आसा. सो चला या बेगिना म्हणटा तशें, कारण त्या सायडीन न्हय पावसान भरपूर काळोख केला आनी एक मन करता वचो की नाका, कारण घरा कडेन कामूय चालू आसा न्हय तेका लागून. सो सद्या मम्मी गेल्या घरा कडेन. सकाळच्यान मम्मीत वयताली, हांवूय वयतालें, बट आतां वचून येता म्हणसर मम्मीकूच वयचें पडटालें. ओके तशें आसा. पावस शिवारता पळयात. सो या आमी चला थंय वचून काकाक हांव कॉल करता, म्हटल्यार काका येतलो. पावस न्हय गावोंक जायना म्हाका, मेन म्हटल्यार पावसाचो प्रॉब्लम. आनी मम्मी पळयात हांगसर आसा. सो अशें आसा. सो आतां अशें दिसता वचो की नाका, बट वचोकूय जाय म्हाका. सो काकाक न्हय कॉल करता हांव आनी आपयता यो म्हणून. मम्मी हांगसर आसा पळयात. पळयात हांगसर सद्या काम चालू आसा, हेय बीन मिक्स मदीं पळयात. आनी हांगसरूय कामां चालू आसा. सो भितरल्या भितर म्हाजो प्लॅन जालो वचपाचो. सो अचानक असो प्लॅन जालो वचपाचो. सो गायज हांव न्हय आतां वचपाक भायर सरलें, मातशें अशें चलत अशें वयता. सगळी न्हय गडबडूच जाली म्हणटा तशी. घरा कडेन कामाक लागून हें चालूच आसा न्हय तेका लागून भायर सरता सरता कामां येवपाक लागली. सो काका येयला हांगसर
खरंच येवपा लागली थंयच्यान चलत येता हांगसर. सो पावस मात येवंक जायना. काका हांगसर घेवन रावला. हो पळयात संजयाने कॉल केल्लो खंय पावले काय म्हणून. सो चला. म्हणटा तशें संजुगेर पावले हांव. एक्चुली वदळ पावले. व्हिडिओ जो आसा तो आतां कंटिन्यू करता कारण मातशें अशें बिजी उरलें. आनी तेच बरोबर सद्या म्हणटा तशें जेवप बीन चालू आसा. हांव येता म्हणसर जेवण ऑलरेडी जाल्लें, फकत कापां बीन भाजपाची आसली. सो येवन म्हणटा तशें कापां बीन भाजूंक बिजी उरले. तेका लागून व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक गावना. आतां करता. आनी हो पळय संजय हाय हाय करता तुमकां. आनी तेच बरोबर आतां जेवपाक बसल्या सगळीं जाणां. मागीर म्हणटा तशें आमी फकत दोगांच जाणां उरले आतां, हांव आनी आई. बाकी संजय बीन जेवलो. आनी तेज्या भायर आतां सद्या बायलांची पंगत चालू आसा. दादल्यांची बीन जाली नरे. आनी टायम ओवरऑल कितलो जालो टायम? 2:30 जाल्ली आसा. सो अशे तरेन आसा. मागीर फुडलें कितें आसा तें मागीर रिकॉर्ड करता, म्हटल्यार शूट करतले जे कपलाक बीन लायता न्हू ते. बाकीचे स्टार्टींग शूटिंग गावंक ना कारण किचनान बिजी उरले तेका लागून. ओके सो चला. सो दादल्यांची पंगत तर न्हय जेवन जाल्ली. आतां बायलांची पंगत हांगसर बसताली. आनी थोडे फारशे हांगसर न्हय हांवें शूट केल्ले आसा ते तुमचे बरोबर शेअर करता. सो हांगसर जितली बी दिसता न्हय तितली संजुगेल्या थंयसली बायलां आसा, म्हटल्यार तेंच्या वाड्या वयली आसा. आनी बरे तरेन जेवण केल्लें. आईन आळू केल्ले, मागीर पुरी आसली, शीत असलें, मागीर शोले असले, रोस असलो, कापां असली, भजी असली, श्रीखंड असलें, अशे खुबशे आयटम असले. आनी हांगसर हांव तांकां विचारतालें, म्हटल्यार सगळीं जाणां वळखता एक्चुली म्हाका कारण हांव थंय वयता बी न्हय. बरे तरेन सगळे काकी बीन म्हाका वळखता. आनी हांव तशें आसा की म्हाका वळख बीन मारपाक न्हय टायम लागना. हांव कोणाय बरोबर रोखडो अशें इनवॉल्व जाता. तो एक गूण म्हाज्या भितर आसा की वळख करपाक हांव फाटीं ना, रोखडी वळख जाता. आनी हांव थंय आतां वयताच न्हय. सो सगळीं वाड्या वयली म्हाका वळखता बी बरे तरेन म्हणटा तशी. आनी हांगसर मागीर फुडली जी ही आसता ती म्हणल्यार जेवण बीन जाल्या उपरांत कपलाक बीन लावपाचें. आनी हो जो पळयता पळयात संजय जे टी शर्ट घातला ते तो आसा संजयाचो व्हडलो भाव. आयच्या व्हिडियोन तो कॅप्चर जाला. सो हो आसा संजयाचो सगळ्यान व्हडलो भाव. सो तो हांगसर कपलाक बीन लायतालो. आनी अशे तरेन म्हणटा तशें म्हाळाक मागीर जे कितें दितात ते दिवप आसता न्हय ते हांगसर दितालो. आनी हांगसर संजयचो मामा बीन आसलो हो पळयात. आनी हांगसर आसली ती मामी म्हणटा तशी. सो थोडे फारशे हांवें कॅप्चर केले कशें कितें कपलाक बी लावप आसता कारण सगळ्यांची वेगवेगळी पद्दत आसता. आमच्या हांगसर कशी पद्दत आसा मातशी वेगळी आसा, तेंच्या थंय मातशी वेगळी पद्दत आसा. आनी तेच बरोबर एक गजाल तेंच्या थंय आजुनूय चालू आसा ती म्हटल्यार न्हय आजुनूय तेंच्या थंय लोक न्हय एकामेकागेर जेवतात, जेवपाक वयतात. आमच्या थंय ती आतां पद्दत कमी जाल्या. कोण अशें चड कोणागेर जेवपाक बीन वचना. आपल्या घरान जेवले म्हाळाक जालें. बट तेंच्या थंय आजुनूय ती फॉलो करतात. तेच्या मागीर हांगसर हांव बी पांया पडटालें. आनी कारण हांव तांकां लागून नेवीन तर अशें ना, सगळ्यांक लागून हांव आतां हेच जाल्लें आसा, एडजस्ट जाल्लेंच आसा सामकें कारण बरीं वर्सां जालीं म्हाका तेका लागून. कितें जालो टायम? कितें जालो टायम जालो 5:20. सो गायज ऑलमोस्ट जालें. जेवली बीन आमी वदळ म्हणटा तशी. आतां परत व्हिडिओ गॅप घेवन कंटिन्यू करता. आतां घरा वचपाचो टायम. घरा वयतले थोडे फारशे बाजारान वयतले म्हटल्यार म्हाका थोडे फारशे कितें कितें व्हरोंक जाय तेका लागून. सो ते बीन घेताले आनी तेच्या मागीर घरा वयतले. सो पेंटींग आमची ऑलरेडी जाल्ली आसा खंय. मम्मीन म्हाका कॉल केल्लो. सगळें कवर जालां. आनी पावसान काळोख केला सामको. वदळ येताना गावल्लो, वयतानाय बीन पळोवया आतां. सो हांगसर हे पळयात पावसान न्हय काळोख केला सामको. आनी आमी आतां वचपाक भायर सरल्या. पळयात वयताना न्हय पावस असो गावपाक जायना आमकां, नाल्यार प्रॉब्लम जातलो. संजया कितें बॅकग्रावंडान तुमकां कपडे सुकता ते दिसता आसतले. सो चला. हे पळयात काळोख करून आसा सद्या पावस. सो पयलीं बाजारान वयतली म्हणल्यार दोडामार्गार बाजारान आनी तेच्या मागीर घरा वयतली.
कामांक सध्या. चला आम्ही बाजारात या. तर गाईज आम्ही नाही सध्या पावली बाजारात दोडामार्गार सारकी आणि म्हाका मातशें इलेक्ट्रॉनिक कितें तरी पळोवपाक जाय आसलें. सो नाही तेजो प्रायस काडपाक गेल्या. पळोवया हांगा मरे हे पळयात हे सांगताले पळय डिलिव्हरी. सो गाईज जालें आमचें प्रायस बीन काडली आमी. आतां दुसरे कडेन वयतली थंय म्हटल्यार कलर बीन पळोवपाक जाय आमकां. थोडो फारसो शॉर्ट पडटा. आमचं इलेक्ट्रॉनिक थोडेशे जाय आसले ते हे काडले कशें कितें बीन ते. तर पळोवया केन्ना व्हरता. काल आमचें सगळें जाल्लें आहा. आतां फक्त कलर घेतलो न्हय जालें. कलर घेवपाचो आनी घरा वचपाचो. पळोवया आतां कसलो कलर घेता तो. म्हणजे ऑलरेडी सिलेक्ट केल्लो आसा आमी तोच घेवपाक जाय. सो काळोख पडत येयलो. काळोख म्हटल्यार न्हय 6 जाय दिली पळोवं शकता तुमी. आणि कलर बीन घेतली आणि मागीर घरा वयतली डायरेक्ट. 2000 years later. सो गाईज फायनली म्हणटा तशें हांव घरा कडेन पावलें. एक्चुली सांगपाक गेल्यार न्हय हांव वदळ पावलें आणि व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां कंटिन्यू करता. म्हटल्यार न्हय घरा कडेन येयलें सगळें चेक केलें कितलें काम जालें कितलें ना. सो ओवरऑल सगळें घराचें काम जाल्लें आसा. आतां फकत मेन म्हटल्यार लायटीचें काम उरलां आनी तेच बरोबर एक पेंट उरला करपाचो. बाकी म्हणटा तशें कंप्लीट जाला आनी तेच बरोबर इतलें बरें दिसता ना. म्हटल्यार अशें दिसता केन्ना शिफ्ट जाता कशें जाला म्हाका. आनी तेच बरोबर आतां शिफ्टींग म्हणटा तशी लागीं पावता. सो तशें काम सुद्दां खूब अशें वाडटा. म्हटल्यार खुबशें काम आसा जें करपाक जाय. शिफ्टिंगेची डेट भरपूर लागीं पावत येयल्या. सो आनी खंयचे दीस उरले आनी तेच बरोबर खुबशीं कामां आसात. म्हटल्यार सगळे डिटेल्सान हांगसून आमकां क्लीन करून बीन व्हरपाक जाय. सो तेजी गडबड आतां चालू जातली. आनी तेच बरोबर म्हाजी एक्सायटमेंट लेवल सामकी वयर आसा. कारण म्हाका खरेंच म्हणटा तशें आतां केन्ना शिफ्ट जाता अशें जाला. म्हणटा जितलें जाता तितले बेगिना घरान वचपाक जाय अशी म्हजी एक्सायटमेंट लेवल हाय आसा सामकी. आनी पळोवया आतां केन्ना वयता ती घरा कडेन. म्हटल्यार घरान म्हणटा तशी. आनी सांगपाक गेल्यार बेस्ट दिसता सामकें. म्हटल्यार म्हाजें ड्रीम होम म्हणूं शकता तुमी. बरे तरेन रेडी जालें आनी बरे तरेन धाकटेशें म्हटल्यार बरे तरेन प्लॅन जालो. सो भरपूर जालें म्हणटा तशें. सो अशें आसा. आतां पळोवया तुमकां कळटलें जशें व्हिडिओ येता तशें कळटलेंच हांव केन्ना शिफ्ट बीन जाता तें. आनी पावलें आमी घरा कडेन वदळ पावलें हांव. सो आतां कपडे चेंज करूंक जाय फ्रेश जावपाक जाय आसले तशें. फाल्यां पळोवया. फाल्यां एक्चुली आमचो म्हाळ आसा सो हांव म्हाळाक बिजी आसतलें. संजू गेलो तर म्हाळ आयज जालो. थोडे फारशे रिकॉर्ड केले हांवें. फाल्यां आमचो म्हाळ आसा सो म्हाळाचें हांव कांय रिकॉर्ड करचें ना पयलींच सांगता तुमकां. सो आमच्या म्हाळाचें हांव कांय रिकॉर्ड करचें ना. मागीर परवाच्यान पळोवंक जाय लायटीचें काम स्टार्ट जातलें. आनी टॅप बीन सगळें बसयलें. म्हटल्यार ओवरऑल जो काका आमचे टायल्स घालता पळय त्याच काकान सगळें प्लंबरींग केल्लें आसा. टॅप बीन हे टॉयलेट बीन सगळें म्हणटा तशें. सो आमकां ते व्हडलेशें हें पडोंक ना. कारण तो काका सगळें जाणा. दारां लावपाक जाणा टायल्साचें म्हण मागीर नळाचें काम हें सगळें ओवरऑल तो जाणा. टाकी बीन तेणी त्याच काकान आमची बसोवन दिल्या. सो ते बीन टॅबाचें कनेक्शन जालें. आतां उदक बीन घरान येता. आनी मम्मीन म्हणटा तशें ओवरऑल आख्खें घर क्लीन केलां. हांव नासतना सगळें डिटेल्सान कलर बीन पडलेलो किचन बीन अशे तरेन रेडी जालां आमचें घर. सो आतां थोडे थोडे करून एक बारीक बारीक क्लिप तुमचे बरोबर शेअर करतले. डिटेल्सान शेअर करचें ना. थोडासा सस्पेन्स म्हणटा तसो. ओके. आनी संजय सुद्दां गेलो म्हाका पावोन म्हणटा तसो. वदळ गेलो तो. सो गाईज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचें. बाय. आनी जेंच्यांनी मसालो ऑर्डर केला तेंचे ऑर्डरी हांव आतां म्हणटा तशें ह्या 2 दिसान पोस्ट करतले. ओके. सो चला बाय बाय.